Isaias. देवाक मानता तो उपास. Chapter 58. व्हडल्या ताल्यान बोब मारीत राव. तुरतुरे सारको तुजो ताळो उबार. मुजे पोरजेक तिचे गुन्यांव कळय. जाकोबाच्या घोराण्याक ताची पातकां वळखून दी. आपूण सदांच प्रमाणीकपणान चलपी आनी आपल्या देवाची सोमूत कदींच जाणूंक ना तसलें राष्ट्र जाल्ले पोरी दिसान दीस म्हाका सोदूंक येतात. म्हज्यो वाटो वळखूंक आशेतात. म्हजे लागीं नितीचे निर्णय मागतात. देव आपणाक लागीं आयिल्लो पळोवंक ओत्रेकतात. अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास पळोवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं लक्ष दीच नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी आमच्या जिवाक धोंडवण दिवची? पळयात, तुमी उपास करतात त्याच दिसांनी तुमचीच खुशी तुमी करतात आनी तुमच्या वावराड्यांक पिडापीड दितात. आयकात, तुमच्या उपासाचो फायदो कितें? झगडीं आनी उज्जत करप आनी वायट मोना मुठी मारप? आयज पर्यंत तुमी करून आयल्यान तसलो उपास करून तुमचो ताळो कदींच वयर सर्गार पावचो ना. कोण एका मनशान आपल्या जिवाक दूख दिल्ली म्हूण मानी भाशेन तकली बागोवन तो भोंवलो म्हणून, साका फोट्यार आनी गोबराचेर आनी पडलो म्हणून म्हाका आवडटा तसलो उपास ताणें केलो जायत? असल्याक तुमी उपास म्हणटात? हाका सर्वेस्पराक मानता तसलो उपासाचो दीस म्हणचो? म्हाका कसलो उपास मानता तो नकळोत काय तुमी? अनितीच्यो सांकली मोडात. पेल्याचेर घालां तें झूम सोडून कुशीन उडयात. दलितांक मेकळीं करून वचूंक दियात आनी सगळ्या जिन्सांचें झूम मोडून उडयात. भुकेल्ल्यांक तुमचें जेवण वांटून दियात आनी घरदार नासलोल्यांक बिराड दियात. कोण विंगलो आसा म्हूण पळेशात तर ताका न्हेसूंक पांघरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडूं नाकात. तेन्ना फांत्या पोरी तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचे घाये रोकडेच पेकोन येतले. तुमी भोगचें दयाळायेचें नितीवंतपण फुड्यांत वेतलें आनी तुमचे फाटल्यान येतली सर्वेस्पराची महिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, ओ पळय हांव हांगाच आसां. तुमी जुलुमाचें झूम मोडून उडयशात. कोणाचेर मूठ उबारिना जाशात आनी ओकमानीचीं उतरां उच्चारिना जाशात. तुमकां उणें करून भुकेल्ल्यांक जेवंक दिशात आनी आल उपद्रे भोगतल्यांच्या गरजांक पावशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो काळोख दोनपारच्या वोता सारको जातलो. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. तुमच्या सुख्या कोड्ड्या देसांत तुमकां धादोशी कोत्तलो आनी तुमचे कुडीक नवी गोटाय दितलो. आनी तुमी जातल्यात एके शिंपलोले भागे सारकीं, कदींच सुकून वचना तसले झरी सारकीं. घट्टान जाल्लें शार तुमी नव्यान बांदतल्यात. आदल्या बुन्यादीचेर नवीं घरां उबीं कोत्तल्यात. मोडलोलीं दुर्गां सारकीं करपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी.
असलीं नांवां तुमकां पडटलीं. सोनवार तुमी मोडिना जाशात. म्हज्या पवित्र दिसा तुमचो वेपार धंदो चलयना जाशात. सोनवाराक तुमी संतोसाचो दीस म्हणशात आनी सर्वेस्पराक भेटयल्लो दीस मानाचो दीस म्हूण लेखशात. त्या दिसा वाटेक लागना जाशात. तुमचेंच काम आनी धंदो करिना जाशात. आनी पेल्याच्यो बेकार चाडयो करूंक बसना जाशात जाल्यार सर्वेस्परा सोवें खरो संतोस तुमी भोगतल्यात. आनी हांव तुमकां जैतिवंत करून देसाच्या दोंगरां वयल्यान चलून वतलों. तुमच्या बापाय जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलों. हांव सर्वेस्पर हें सांगून दवरतां. देवाचें उतर हें.